खुबशे हितून थीम दवरल्या जेणे करून डिस्कशन नॅशनल सेमिनार भुरग्यां खातीर एक्सपो B2B हे सगळें दवरता आसतना नॅशनल हे एक्वा फिश फेस्टिवल जे आहा हे देशान एक फर्स्ट असल्या प्रमाणे जे आमचे स्टेटीन करता आनी मोठ्या प्रमाणान हेचेर हजेरी आसता. जेन्ना आमी नॅशनल सेमिनार दवरतात ह्या नॅशनल सेमिनाराक आमी पळयताच की लिडींग एक्सपर्ट्स येतात, पॉलिसी मेकर्स आसता, रिसर्चर आसतले, एकाडेमिशियन आसतले, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर आसतले. हे एक मोठ्या प्रमाणान ही संदी आसतली आनी हे स्पेशल आमी माउंटेन हॉटेल पार्टाचेर अरेंज केल्ले आनी ही फिश फेस्टिवल ग्रावंडार आसा. तेज्या बरोबर मेन हेजो उद्देश जो सेक्रेटरी सांगला सस्टेनेबल फिशरीज कशें आसचें, एक्वेरियस कशें वाडोवप आनी तेज्या बरोबर जी क्लायमेट रेजिलन्स, टेक्नॉलॉजी एडवान्स, वॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट हे सगळे पॉलिसी फ्रेम मेकिंग एसेन्शियल स्ट्रेंथ आनी ती भर घालप ब्लू इकॉनॉमी आनी हे सगळे मोठ्या प्रमाणात सरकार सपोर्ट करता. आनी प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनेन आमचो पाठबळ ह्यो लोकांक आमी स्टेक होल्डरांक फिशरांक दिता आनी हे पावलां जी खोल्ला ही ब्लू रेवल्यूशन सपोर्ट जावपाक आनी तेज्या बरोबरूच विकसीत भारत जे 2047 आहा तेन्ना स्वयंपूर्ण गोवा 2037 जेन्ना 2047 देशाचे विकसीत भारत करतले तेन्ना गोंय स्वयंपूर्ण गोंय 2037 जातलें आनी हे सगळें जाता आसतना एक्वेटीक आनी मरायन हेरिटेज शोकेस करपाचें इनोवेशन ऑफ फिशरीज, एक्वाकल्चर, सी फूड प्रोसेसिंग, वॅल्यू एडिशन एंड कोस्टल क्युझीन जे आमचे ट्रेडिशनल जे क्युझीन आहा हें लोकां खातीर प्ले करतले. हे मोठ्या प्रमाणान जो आमी फिश फेस्टिवल गोंयान 9th एडिशन करता वो आदल्या पेक्षा बऱ्या प्रमाणान जातलो आनी ह्या खातीर तुमच्या माध्यमांतसून हांव मागतां तुमी हेजी बरी पब्लिसिटी दिवची आनी तुमच्या माध्यमान प्रत्येक खेड्यापाड्यान म्हायती वचून लोकांनी घेवची आनी तेज्या बरोबरूच हे जे आसा ते स्कूल भुरग्यांक आमी थोड्या प्रमाणान आमी हाडटले आनी तांकांय दाखयतले. कारण जवळ जवळ 100 हेजो फायदो असो जातलो की 100 स्पिसीस मोर दॅन 100 तरेचे नुस्तें एक्वेटीक आमचे एक्वेरियम गॅलरी आसतले ते ऑर्नामेंटल फीश आसतले तेज्या बरोबर एक्झिबिशन आसतले लायव्ह नुस्तें फीश भाजून दिवन दिवपाक म्हणजे बऱ्या कुझीन गावतले आनी इंटरेक्टीव वीथ फिशर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्टार्टअप एंड एंटरप्रिनर ह्या लोकांक ही संदी आसतली आनी तेज्या बरोबरूच एंगेजींग पब्लीक अवेरनेस एक्टिविटी फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल फिशींग प्रॅक्टिसीस, मरीन कन्जर्वेशन आनी रिस्पॉन्सिबल सी फूड कन्जम्पशन आनी हेज्या बरोबरूच जो डिपार्टमेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट जो सपोर्ट करता इन्फ्रास्ट्रक्चर कोल्ड स्टोरेज आसूं हे आसूं हे सगळे आमच्या डिपार्टमेंटातून हे जातले. हो फायदो गावपा खातीर तुमच्या माध्यमाची चड गरज आहा की तुमी ह्या माध्यमान मोठ्या प्रमाणान आमकां पब्लिसिटी दिवची. खंयचे ग्रावंडार DB1 TV आम्ही एक फेस्टिवल थीम सॉंग केल्लें आसा. हांव मिनिस्टर सराक विनंती करता की तांणी सॉंग लॉन्च करचें. एका कॉपीराइट बीन काय ना गुणाचो धाराची चाल वाऱ्याच्या सांगाचाक सारून दिसला तो झोलया नुस्तें धरया खुशाल खायन जिवीत सारया तो झोलया एकठांय खावया नुस्त्याचे फेस्त आमी फुलोवया. गोवा मेगा फिश फेस्टिवल सगळ्यांक गायोगा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल सगळ्यांक गोंयकारांक
फेस्टिवल? बजेट टोटल 6.5. 6.5. 6.56 करोड़. लॅक्स काय क्रोड्स? हां 6.5 crores काय लॅक्स? क्लोज हां क्रोर्स. लॅक्स आणि काय नसतं. ओके. आणि कितें? कितले जावंडा वांटेकार जातले फिश इंडस्ट्रीतले गोंयचे तरी पण अशें कितले राखण नाही सगळें आपले आमी आनी तेंच्या खातीर पण एक साधारण आंकडो कितले फिशरमॅन ना तशें ना टोटल आमी गेल्या वर्सा मोर देन 10,000 जाले 10,000. आणि एक तुमी सांगले नाही आता मेन पार्टिसिपेंट कोण आसता MSc BSc PhD करणारे भुरगे आनी जे आमी फॅकल्टी हाडटा पळय ऑल ओवर इंडिया हाडटा बऱ्यांचे बरें हाडटा सो जी भुरगीं पयलीं ऑलरेडी अटेंड केल्ली आसता ती परत येता कारण तेंची स्टडी मोर इम्पॉर्टंट इज ते आणि ट्रेडिशनल आमचे राखण ट्रेडिशनल आसता ट्रेडिशनलांची B2B हें आसता नॅट्स आसता बाकीचे आसता हे तेंचे इक्विपमेंट्स आसा ते स्वता काणकोणचे बीन पाली बी ते स्वता पार्टिसिपेट करता. आणि तुमी सांगले सेल्फ हेल्प ग्रूप काय कितें तेंकां ते हेच्या खातीर फूड फुडें हेजे लोणचें सुंगटांचें खारें थोडें खारें बी हाडून विकता सो इट इज मल्टिपल पर्पज इट्स नॉट सेलिब्रेशन आसचें म्हणजे 7:30 ते 10 तेज्या पयलीं हे बाकीचें सर ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान कोणाक बेनिफिट बी करता तुमी आनी स्कीम ते बेनिफिशियल आसता पळय हँड ओवर स्कीम बेनिफिशियल हँड ओवर करता पळय हय ती गोश्ट न्हू फिशरमॅनाक ते आसता आनी फेलिसिटी खुबशे ते फेलिसिटी कशें इन्सिडेंट बी कोणाक आतां पयले सारके वाटायले थोडे लायफ थोडे टॉर्टल नॅट्स आमचा इट इज आवर ड्युटी एंड कंपल्सन फॉर अस. ओके. सर आणि एक लास्ट क्वेश्चन नुस्तें घालूंक जाता नुस्त्यान भायर म्हणजे आमच्या पेडण्यान तुमी येयचे शिरोडकारा जावं आनी खंयचे हे येवपाक लागल्या आनी नुस्तें स्पेशली फुडें जे आसा तेंचे बी मारता सो ओवरऑल हे हो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक तुमी कशें नदरेन काम सी नुस्तें पळय आमचें गोवन पॉप्युलेशन डे बाय डे वाडटा ट्युरिजम वाडटा तो सिजनल हें आसता आनी नुस्तें जें पळय हातून वाडटा म्हणटा इट्स अ नॅचरल रिसोर्स इट्स नॉट एक्वेरियस. आतां जे एक्वा येता पळय दॅट वी कॅन कंट्रोल सामहाव पूण त्या प्रमाणान जायना. जें नुस्तें आमी मार्केटाक येता तें नुस्तेकाराकूय खबर आसा आयज गावतलें काय गावचें ना समटायम दे कम वीथ एम्प्टी हँडेड आनी वी आर नॉट गिवींग एनी इन्सेंटिव्स टू दोज पीपल ते ट्रेडिशनल पेट्रोल दिता आनी गांवांत जाल्यार तेका कॅपिंग ना. इफ नुस्त्याक मारपाक कॅपिंग आहा देन इट कम्स आनी तेचे रिजनल फार्मिंग करपाक जाता न्हू म्हणजे ते खुबे बीन आतां हे आता पळय फाटले फावटी तुमी शिवोले बीन फार्मिंग जे आहा गव्हर्मेंट फूल सपोर्ट दिता प्रायम मिनिस्टर संपदा योजने स्टोरेज 3 व्हिलर सेल करपाक वो नुस्तें व्हरून विकप जावं तूं स्टोरेज करप किंवा तूं म्हाका दिसता आमी 40% सबसिडी दिता कोल्ड स्टोरेजाक म्हळ्यार व्हॅन्स दिता म्हणजे सगळे तरेचे सपोर्ट जो जाय तो आसा आमचे कडेन लोकांनी फक्त ह्या धंद्यान फुडें सरचें. फिशरी डिपार्टमेंटान फार्म केल्ले तो फाटल्या फावटी तुम्ही सुंगटां बिंटां तुमी विकलेली सो ह्या वर्साक कशें कितें हें आसा? चालूच आसतलें चालू आसा न्ही? ती पॉन्ड्स आमी करून घेतले पूण आतां कितें सुंगटांच आहा काय दुसरें कितें आनी तुमचे कडेन हे आहा नाही, डिपार्टमेंट रेर स्पिसीस आहा पळय तेंची बीन तुमी हें करतले रेर स्पिसीस म्हणटा पळय सारके चड नाही हे रे ते आमी हेतून आसता पळय चडशे गोळशे आसूं आमदार आसूं हे आमचे लोकल नुस्तें आहा तें पसून जाता सी तेका कितें सॅलिनिटी बरी जाय आसता आनी ती मेनटेन जावपाक ती भायल्या नुस्तें सुंगटां हे ते करूंक शकता ती आसा आमी घातला आमकां गरज आहा ती आमची ट्रेनींग फुडें आसता आनी त्या प्रमाणे आमचे स्टाफ आहा तितके टॅक्निकल आमचे जो स्टाफ जे आसता मॅक्झिमम आहा तितके MSc जाल्ले सो तेंचो त्या प्रमाणान मातसो बरो यूज जाता. ओके. सो तुमचो एक कल्चरल प्रोग्राम आसता इवनिंग टायम तो लायनअप कितें आहा कोण सेलिब्रिटी वायफाच्या कितें म्हणा कल्चरल प्रोग्राम ना सेलिब्रिटी ना लोकल आमचे Mr. few days back, the news was getting viral regarding the Karandale beach. That metal, the fish is available. किधर है exactly? सी अजून काय आमकां गव्हर्मेंटा काय येवं ना सी NIO आनी युनिवर्सिटी हे कंटिन्युअस तेंचे रिसर्च आसताच ते जेन्ना तांकां दिसलें की हे बाबा सिरियस हार्मफूल आहा जाल्यार दे वील इन्फॉर्म द गव्हर्मेंट
आणि गव्हर्नमेंट विल टेक अप्रोप्रिएट ॲक्शन. So Till till आदेश घेतले गेले. नाही नाही कशें इट शूड बी कॉन्क्रीट येवंक जायना. व्हायरल जाता कितें व्हायरल जाता येवंक जायना. सी NIO आनी युनिवर्सिटी इट्स अ बीग इन्स्टिट्यूशन. इट्स नॉट हें बेश्टें ते खंयचें हेल्प ग्रूप. सेल्फ हेल्प ग्रूप करता ते तर स्वता करता तेजे मेरेन इन्फॉर्म गव्हर्नमेंट. Probably they would come with the cause as well. Like what is the cause for it? See, And accordingly we can take corrective measures. NIO सायंटिस्ट आहा थंय ते क्लार्क आनी पिवन ना थंय. सो वी शूड थिंक दॅट स्टडी बिलोंग्स टू दॅट सायंटिस्ट आनी सायंटिस्ट वील ते देशाच्या इंट्रस्टानूच करता. जर दिसता देशाक कितें हार्मफूल जाता दे वील कम बॅक टू गव्हर्नमेंट एंड सेंटर ऑल्सो. इट इज नॉट लोकल इशू. so one more issue. Last time you had given the assurance regarding that drone surveillance. सी आमी ड्रोन आमचे प्रोसेस आहा. आमी ड्रोन कित्याक तुमच्या माध्यमांत सदांच बोटी ना करी. तुमी ह्या वर्सा पयलीं आमी खूब बोटी धरल्या म्हणून. सो एटलीस्ट धरून बिरून आमी सारके वेवस्थीत ह्या वर्सा आहा. आनी तेज्या बरोबरूच फुडें आनी एडवान्स सांगल्या म्हणून ड्रोन सिस्टम आमी हाडटलेच. Multi-layer surveillance. हांवें सॉंग कोणें गायलां? मुकेश घाटवळ ताणें कंपोज केला आनी गायला सॉंग. तुझे ह्या फेस्टिवलांतल्यान एक प्रयत्न आसता की सगळ्या गोंयकारांक सगळ्या तरेन फायदो जावपाक जाय. आनी जे बँड सुद्दां आसा पळय कोण तरी प्रश्न विचारलो की बँड्स कितें आसा. सगळी गोंयची बँड्स आसात. गोवन फोक डान्सीस आसतले तेन्ना रंगारंग कार्यावळी सुद्दां इवनिंग सगळ्यांक पळोवपाक मेळटल्यो. जे फूड स्टॉल्स आसात ते सगळे गोंयकार घाल्यात आनी तांचे गोंयकारूच आसतले. तेन्ना सगळ्यांनी येवचें आनी मुजरत हो फेस्टिवल जो 9th एडिशन आसा पळय तो सगळ्या मदीं पावोवचो मोठो करचो. थँक्यू. Thank you.